मायनिंग बंद जालें आनी सगळ्यांत चड मार लागलो तो साधारण कामगारांक आनी सरकारान कांयच उपाय येवजण केली ना. कंपनीचे अधिकारी कांयच करिनात. कामगारांक आयजय 50% पगार मेळटा. सरकारान हाचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशी मागणी पिडितांनी केल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. दखल घेना. सीएम मायनिंग भागातलो आसलो आणि सभापती मायनिंग भागातलो आसलो म्हणून हांगासर कोणाची पोटां भरची ना. आणि विधानसभेन सांगले की सीएमांक जाणीव आसा मायनिंग बेल्टाच्या लोकांची, म्हणून काय सोल्युशन येवचें ना. कितें तरी त्यांच्या क्रियेच्यान दिसपाक जाय. स्टेप शूड बी इनिशिएटेड बाय द गव्हर्नमेंट. बट गव्हर्नमेंट फक्त सध्या उतरां दिता आनी काय दिना. आमचो सेंट्रल मिनिस्टर खंय आसा तोय आमकां खबर ना. इलेक्शना टायमार तो खूब कमिटमेंटां दिवनूय गेलो हांगासर. कितें आसा, कॉम्पिटंट रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा कितले गरजेचे हेची आतां जाणीव प्रत्येकाक जावपाक लागल्या. इनकॉम्पिटंट असले काय कितें जाता पळय, हे लास्ट आमी आतां 2 वर्सां जायत पळयता. कोणूच तेंच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो उचलून धरिना. सरकारान इतले तरी करपा जाय की जर बाबा जायना, शक्य जायना मायनिंग कंपनी, कॉर्पोरेशन डिक्लेअर करा तुम्ही. त्यांचं प्रोटेक्ट इंटरेस्ट कितें आहा तो प्रोटेक्ट करात. आनी एकूच सांगूंक सोदता एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह तेंकां जो रिप्रेझेंट करता की फाल्यां जर हांगाच्यान पयलीं हांगाच्यान मशिनरी शिफ्ट करपाक मॅनेजमेंटान 2 फावटी स्टार्ट केल्यो. आमी रिप्रेझेंटेशन पुलिसाकूय दिला, कलेक्टराकूय दिला, इवन रिजनल लेबर कमिशनराकूय दिला की जोपर्यंत आमचे डिमांड सेटल जायना तोपर्यंत आमी आतां मशिनरी तांकां हालोवपाक दिवचे ना हांगासर. आनी जर हांकां सॅलरी फूल येना आनी तेंचो जो अरियर्स आसा, बोनस आसा तो जर पे करना जाल्यार हांगाच्यान एकूय शिपमेंट हांगाच्यान एकूच जावचो ना. पिळगांवच्यान जे लोडिंग जाता पळय तेंचो ते लोडिंग करपाक आमी दिवचे ना. पण आयज गोंयांत म्हाका 20 लाख तरी पावडर आयज आमच्या वेदांतान आमच्या ऑप्शन पावडर हाडलेली आहा आनी फूल स्विंग गोंयांत काम चालू आहा. फक्त आमकां बिचोलेकारांकूच कामगारांक फक्त तेणी हाफ सॅलरी दिल्ली आहा. कित्याक आयज तेचे कमीत कमी म्हाका दिसता 5 बोटी शिपमेंट 5 गेल्ले आहा. पण आयज जे ऑफिसर आहा 5-5 लाखाचे ते आयज फूल सॅलरी घेता आनी आयज आमी सामान्य कामगारांक आयज आमकां तेंचे हाफ पगार दिलो आनी आयज आमकां हाफ पगार कितलो येता, कमीत कमी 2-2.5 हजार येता. हो 2.5 हजार पगार घेवन आमी आमचो फुडाकार कसो चलोवपाचो, भुरग्या बाळांक आमी कशें फुडें शिक्षण दिवपाचें, आमचे लोन आहा ते आमी कशें फारीक करपाचे. तेन्ना ताबडतोब सरकारान हेचो आमचो विचार करचो. त्याच बरोबर आतां दुसरी गोश्ट, 14चो आमचो ड्यू आहा, आमचो हक्काचे पयशे कंपनी कडेन आहा. बोनस उरलो आमचो 14, तेन्ना फूल स्विंग काम जाला. जर तो आमचो आयज हक्काचे आमचे आयज आमचो ड्यू उरला न्हू, थकबाकी आमची उरल्या न्हू, ती जर आमकां घातलेली जाल्यार आमकां मात तरी आयज बँकेन आमकां कितें तरी आमचो ड्यू फारीक करून आमकां आदार मेळटा आसलो.